लोकशाही. अगो अगो तू बेटे जापूच जाऊ नका पोया. अगो हांवें सगळी तयारी केला. हय आमचो प्रोग्राम वेळार सुरू जातलो आनी ते सुषमा सांगता ते तूं आयकूं नाका. हय प्रोग्राम आमचो तयार जातलो न्ही सारको. कितें मंत्री अगो मंत्री बी नाका गो सायबिणी. मंत्री स्टेजीर आसतकूच दोतू आप्पा सामको तापार जाता मगो तूं जाणा मगो. आनी मागीर भाशणां बी. उठात जागे जायात आणि आपलो ध्येय हुप मेरेन मातूय थांबू नाका. हो नाटकाचे डायलॉग दिसो मारता पाठ करता दिसता. थारायल्ल्या ध्येया खातीर मरप सोपें पूण जगप कठीण आणि हेच खरें आव्हान आसता. अरे तुझे जाला तरी कितें तें तरी सांग मरे. काय ते दोतू अप्पा वांगडा रावून रावून अशे व्हडले व्हडले विचार उलयता रे तूं. स्वताचेर पयलो विश्वास दवरा. तो मातूय हालोवंक दिवं नाका तेन्नाच तुमकां यश मेळटलें. याद जाली. कला अकादमीन कोंकणी नाटकाची सर्त सुरू जावपाची आसा. तुका पार्ट बी आसा रे तातूंत. ना गो मुर्द्या म्हाका पार्टूय ना नाटकान. आनी ही वाक्यां दत्तू अप्पाची न्हू. मागीर कोणाची तर पर्रीकराची काय विजय सरदेसायाची. आगो सकाळी फुडें कितें ते कितें उलोवं नाका पळोवया. ही वाक्यां स्वामी विवेकानंदाची. ते गोंयान आयिल्ले तेन्ना ते मडगांव रावल्ले. राशोल सेमिनारूय गेल्ले. 12 जानेवारीक त्यांची 150वी जयंती गोंयान मोठ्या दबाज्यान साजरी केल्या. हय हय शोभायात्रा काडल्या. बरोबर बरोबर. दामू नायकाचें भाशणूय आयकलां हांवें. दामू नायक सामको आवेशान उलयतालो. स्वामीचे विचार ताका आवडलेशे दिसता गोंयना. आगो अमृत्या सगळ्याकूच आवडटा गो तो. पूण कांय गजाली आचरणान हाडपाक मातसो टायम लागता. आमचो दत्तू अप्पा असले लोक संवसारान सामके कमी आसतात. सत्याक धरून चलपी. तांकां त्रास जाता पूण ते सुखी आसतात आनी गुळयो घेयनासतना न्हिदतात. बरें म्हाका सांग आमचो दत्तू अप्पा गेला तरी खंय. अरे तो सत्यवनाचो बापूय भायर पडलो न्ही रे. ताच्या मरणान गेला. जालो तो येवपाचोच जालो. पूण गोंयना तुका सांगता दत्तू अप्पाची तकली सामकी पिकार आसा. कोणे तापार गेली गो तकली. अरे तो सत्यवनाचो बापूय 15 दीस बेशुद्ध आसलो. कॉमन आसलो जाणा. मागीर दोतोरांनी मरे ताका खंयच्या तरी प्रायवेट काय खंयच्या तरी हॉस्पिटलान व्हेलो मरे. आनी ते कसले ते मिशीन लायले ताका. व्हेंटिलेटर. हय तेच दिसता कितें ते. आनी सोर लायले आनी ते सोरांतल्यान मरे खंय कितलीशीच वखदां घाली. अरे म्हाका तूं सांग गोंयना बेशुद्ध आसलेलो जितो जाता रे. आनी ही वखदां ताका लागता तरी रे. बरोबर तुजें. दोतू अप्पाच्यान मरे ते हाल पळोवन नजो जाले. आनी बॉडी भायर काडच्या पयलीं खंय चरचरीत बील फारीक करप म्हणून लागले. कितें गो. बिलूय बरेंच मरे लाखभर रुपया. लाखभर. हय त्या बरोबर दोतू अप्पाचें कळ्ळें. आनी दोतोर फोट्टेक घेवन मरे तो दोतोराक मेळपाक गेला आनी भायल्या भायर थंय मरणाक वतलो. आनी सगळेच विटोवपाक लागल्यात गो. पूण फट्टे सारके कांय भांगार दोतोरूय आसात. तुका एक सांगता सामके मरे लोक विटोवपाक लागल्यात. म्हाज्यान एक कांयच पळोवना जालें. आतां तुका एक सांगता हांव कळ्ळें मरे. दोतोर फट्टे लक्षान दवर हें अशेंच चलतलें. अमृत्या म्हाका इल्लें गरम उदक तापोवन दवर मागीर म्हाका धालो उत्सव वचपाक जाय न्ही दोतू अप्पा. आगो दत्तू अप्पा म्हणजे कोण मंत्री न्हय गो. म्हाका वेळाचें भान खबर आसा म्हत्व खबर आसा. कळ्ळें तुका. सगळे वाज हाडूंक लायतात लोक. कितें जालें पप्पा. अरे कितें म्हण सांगतलो रे. अरे सत्यवनाचो बापूय गेला म्हणून हांव थंय वाड्यार गेल्लो. थंयसून मसुंडेर व्हेला. अरे तो मंत्र्याचो पीए फोनार उलयता. कितें कितें. मोडे अजून येवंक ना. परतो 2 मिनटांनी फोन करता. मोडे पावले. परतो फोन करता लांकडां घालपाक सुरवात केल्या आनी आतां यो म्हणटा. अरे कितें चल्लां रे. तकली सारकी बेजार केली. दत्तू अप्पा तू बेश्टोच तुजो प्रेशर मरे वाडून घेवं नाका. दोतू अप्पा हॉस्पिटलाचे बील फारीक केलें. आगो दोतोर फट्टे मदीं पडलो म्हणून कितें तरी ते जाग्यार पडले. नाजाल्यार कितें जातलें आशिल्लें हांव नकळो. शी वाज हाडटात. आगो दोतोर फट्टेचो बापू ह्या गांवांत पयलीं एकूच दोतोर आशिल्लो. कळ्ळें. रातचो अपरात्री आपय केन्नाय आपय तो धांवन वतालो आनी पयशांचे ताका कळूंक नाशिल्ले. पयशे केन्ना ताणें मागले ना. ताजे संस्कार हाजेर जाल्या. दोतू अप्पा असे खूब दोतोर आसा. म्हाज्या परस बरे दोतोर आसा. तुमी मातशे थंड रावात पळया. शे
वचत थंय असल्योच गजाली. आनी कसल्यो गजाली घडल्यो तर थंय? तू आणि विषय वाढवू नका रे. तेका मरे दूध तू अप्पाच्या आरोग्याचे कांयच पडूंक ना. अरे गोयना दूध तो तू संजू अप्पा. आसा ना आमचो. हांव उदक तापयता. कळ्ळें. पयलीं ताका चलो जाला. हय हां. दत्तू आप्पा आसो तें आता. तुम्ही बेस्ट तुमच्या जीवाक त्रास करून घेऊ नका पळया. दोतोर म्हाका मातसो उलोवनी. वाफ गेली की ना मातशें जिवाक बरें दिसता. नाजाल्यार जिवाक बरें भितरले भितर खतखतलेल्या भशेन जाता. सारको त्रास जाता जिवाक. संजू कितें जालें तर? अरे संजून आपल्या बायल एक त्या सुपर केअर सेंटर आहा पळय थंय ऍडमीट केली. ताका चलो जालो. चलो जायना फुडें भुरग्याचो स्पेशलिस्ट दोतोर त्या हॉस्पिटलांत पावलो. आनी ताणें कितें सांगचें? कितें? तुजो भुरगो जल्माक येना फुडें रडपाक खंय ताका वेळ केला, उशीर जाला. ताका लागून खंय आपल्या हॉस्पिटलांत घालचोच पडटलो आनी आपल्या हॉस्पिटलांत घालो म्हणे. तो भुरगो बरो आसा मू? अरे तो भुरगो बरो आसा रे. दोतोर बरो श्रीमंत जालो न्हू. आं. अरे ताणें बील कितलें रे लावचें? 4 दीस आपल्या हॉस्पिटलांत दवरलो. लाखभर रुपया बील. लाखभर? ती आवय बाबडी त्या ल्हान भुरग्याक लागून 4 दीस जीव तिचा सारको गोळार गेल्लो मरे. कितें चल्लां रे? दत्तू आप्पा म्हाका तुज्या हेल्थाचो हुस्को. अरे दोतोर फटले तूं मरे म्हाका कांय शिकोवनाका. तुज्या बापायन पळय गोंयांत सेवा केल्या न्हू तशें मरे सुब्राय भोबे, सखाराम गुडे हांच्या सारके दोतोरांनी मरे खूब सेवा केल्या. पूण आतां हें चल्लां तें कितें? हें रे बाबा न्ही कितें? शी. दोत्तू अप्पा न्हावपाक उदक काडला. बरें हांव येता ना. चल, ना. फाटसूनच वता घरान आनी भितर येना. बरें बरें. हा बरें. आतां हांवें दत्तू आप्पा धालांक चीफ गेस्ट सांगला. पूण हे तिडकीन भायरूय दिवपी भाशण केलें ना बरो म्हणटा हांव. म्हणून मरे तेंच्यांनी मंत्र्याक बी आपोवंक ना. मंत्री बी स्टेजीर आसतकूच मरे दोत्तू अप्पाचे पित्त खवळटा. हॅलो. हां आयलो. तुका मातसो वेळ न्हिदोवन दवर. हांव 5 मिनटांनी पावलो. पेशंट आहा क्लिनिकान रावल्यात. बरें गो अमृत्या येता हांव. धाले बरें जावं न्ही. बरें दोतोर टायम मेळत जाल्यार घरकान्नीक बी घेवन यो धालांक. ती येतलीच गो. म्हाजे पेशंटाचेर अवलंबून आसा. आनी एक सांगू ह्या धाला उत्सवाक बायलांनी जर आपली कला मनसोक्त व्यक्त केली जाल्यार ती एक थेरपी सारतली. ही तशी सायकोसोमॅटीक दुयेंसां ना जातली. मागीर दोतोराच्या पोटात कशी भरतली तर? हय रे बाबा सारकें तुजें गोंयना. बरें, हं? बरें बरें दोतोर. आगो सुवर्णा तू मातशें अशें राव पळोवया. अशें राव. आगो अमृत्या दोत्तू अप्पा वेळार येतलो मगो. तो हुस्को तुका नाका. तू कितें हांगा दोत्तू अप्पाक धालो दाखोवंक आयला? तुजी कला सादर कर मगो तूं. सारकें राव बे. आगो अमृत्या टीव्ही वाल्यांनी सांगला मगो. आगो मिना तू नटला सजला ते पुरो. हें कितें करता आनीक पुरो तो मेकअप बी केला तो. तुजी कला तू सारकी दाखय मगो. आं ते टीव्ही वाले येतले ते पेपर वाले येतले ते तुका कित्याक जाय? ते बंद कर मेकअप बी. सारकें राव बे. तो येतलो मगो बेगीन. आगो तेजो हुस्को तुका नाका. आमी धालो बऱ्यो खेळुया. पळय दोत्तू अप्पा आयलो. आतां आमी आमचो धालो सुरू करुया. सारकी राव बी.
म्या तुझो ताळो ताळो मोडून रस घडविला. आईच्या धालो उत्सवाचो मुखेल सोयरो दोत्तू आप्पाक आतां हांव विनंती करतां की हांगा बसलेल्या सगळ्या बायलांक मार्गदर्शन करचें. सगळ्या कलाकारांक हांव पयलीं मनांतल्यान परबी दितां. हो धालो उत्सव तुमी जो मनयला आनी हांगा जे तुमी संस्कृतीचें प्रदर्शन केलां त्या खातीर म्हाका खूब खोस भोगता. जें कार्य तुमी चलयलां तें पळोवन सगळ्यांनी देख घेवंक जाय. खास करून ज्या ह्या खात्या कडेन ज्या ह्या कले कडेन संबंदीत सरकारी खातीं आसा तांच्यांनी हाची जतनाय करपा खातीर वावर करूंक जाय. आतां आमचो विष्णू वाघ आसा, कला अकादमीचो अध्यक्ष. कला अकादमी 3 वर्सांनी बी केन्ना तरी एकदां धालो घेतात. ह्यो धालो वर्सान वर्सां कित्याक घेना? म्हाका दिसता ह्यो धालो कला अकादमीन वर्सान वर्स घेवंक जाय. पर्यटकांक आनी आयच्या आमच्या भुरग्यांक आमची कला, आमचो वारसो, आमची संस्कृती घडयतले जाल्यार धालो हे एक उत्सव एकदम सारको. तातूंत आमचो गिरेस्त लोकवेद आसा. धालाचो मांड म्हणजे कसो आसूंक जाय. आज म्हाका खंत भोगता की सगळे कडेन हे शिमीटूच घाला, सगळे कडेन शिमीट घाला, लादयो घाल्या आनी शेण सारयतलो जाल्यार जागो ना. पयलीं मांडार कशें सगळे कडेन शेण सारयल्लें आसतालें. कोणाक पडना, कोणाक पडना. तुमी सुवासिनी, चलयो, कोण कोणाच्यो जावो, कोण कोणाच्यो नंडो, भयणी भयणी हांगा सगळीं जमल्यात आनी तुमी तुमच्या कलेचो आविश्कार हांगा दाखयलो. खूब बरें दिसलें. आमच्या धालांनी संस्कृती आसा, परंपरा आसा, दायज आसा, तो तुमी बायलां सांबाळीत आयल्यात. कला आनी संस्कृती खात्याचो संचालक प्रसाद लोलयेकार जो आसा तो काणकोणचो बरो कलाकार, बरो कवी, बरो लेखक. म्हाका दिसता ह्यो तुमच्यो ज्यो धालो तुमी प्रदर्शन करतात हांगा त्या धालांचें तांणी शुटींग करून आपल्या खात्याच्या वेबसायटीर घालचें जेणे करून तुमच्यो धालो सगळ्या संवसारभर लोकांक दिसतल्यो. आमच्या भुरगेपणांत लायटी नाशिल्ल्यो. जेन्ना हांव भुरगो आशिल्लो आनी हांव धालो पळोवंक वतालो तेन्ना लायटी नासताल्यो. तेन्ना चान्न्याचे धवे फुल्ल पिठे पडटाले पळय त्योच लायटी. पण आज लायटी ना. आज चान्न्याचे उजवाड कमी आनी आमच्यो नाका जाल्ल्यो लायटी चड. आमकां सगळें नवें नवें जाय आनी पोन्नें सोडूंक सोदता. दोत्तू अप्पान पुडवे न्हेसा वाजून सोडूंक ना. पूण हांव फेसबुकाचेरूय आसा. पोन्न्योय गजाली जाय, नवें घेवंक जाय. तर अशें करून आमी आमच्यो धालो जगोवया. तर सगळीं जाणां आतां म्हणा, धालो गे बाय धालांनी खेळुया, आमी धालांनी खेळुया. धालो गे बाय धालो खेळुया, बाय धालांनी खेळुया. धालो गे बाय धालांनी खेळुया, आमी धालांनी खेळुया. धालो गे बाय धालांनी खेळुया, आमी धालांनी खेळुया. Manila Lokshai, Nashi Pedro, Yapata, Ladu Ligai, Manila.